भयणीनो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या पांयाशी आमी आयिल्ल्या हे मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन तुमकां कितें जाय हे वगेपणान बापा मुखार आतां घालुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीवोन भयणी भावांनो, भागिवोन फ्रांसीस शावेराचे परबेक आमी तयार जाता आनी आयज सावन आसा हे तयारेचो 8वो दीस. बरोचभर गोंयच्या सायबाच्या रेलिकांची दोबाजीक दाखोवन चालू आसा. आयज क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी भितर सरतना आमच्या मादोर प्रांतांत सेवा धर्माच्या वावराक भेटयलोलो आयतार आमी समोरमता. आयच्या सेवा धर्माक विशय विचून काडला तो जावन आसा सोम्याच्या दुसऱ्या येण्याचे जागृत संदेशकार आमी. जेजू मनशा सोयम घेवन आमचे मदें आयलो. तें पयलें येणें संतोशान समोरंबूंक आमी तयार जाताना ताचे मोहिमे बरीत दुसऱ्या येण्याक आमी तयार आनी जागृत संदेशकारां कशीं मेळूंक आयचो सेवा धर्म आमकां जागयता. तर फावो त्या स्वभावान सोम्याक मेळूंक आमी तयार जावंक भागिवोन फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन ह्या पवित्र मिसाच्या समारंभांत देवा लागीं मागुया. आनी जायते फावट आमच्या जिवितांत आत्मीक जिवितांत फावो ती जागृताय सुडसुडाय दाखोवचे बदलेक बेसारमाय केल्या. उडकून घेवन आमची चूक देवान एकामेका लागीं भक्तोने मागुया. जेजू संवसाराच्या उजवाडा, तूं एकलोच जिविताचो रस्तो आमकां दाखयताय, पूण आमी तुज्या उजवाडान चलूंक ना. पातका मरणाच्या मार्गावेली आमकां काडूंक ये. समिया काकलूतकर. सोम्या काकलूतकर. जेजू आमचे भोंवतणच्या मनशांक घरांत, वाड्यांत आनी गांवांत तुजो उजवाड आमी फाकोवंक ना. तुजेशी तांकां हाडूंक आमी वावरूंक ना. आमची शेडमोडाय आनी बेसारमाय काडून उडोवंक ये. क्रिस्ता काकलूतकर. क्रिस्ता काकलूतकर. जेजू निती परमणी चलून शांतीन आनी मोगान जेवून आनी निर्मळपण आनी मर्याद सांबाळून तुजो उजवाड सगळे कडेन पोजडावंक ह्या मिसा वरवीं आमकां करपा दी. समिया काकलूतकर. सोम्या काकलूतकर. सर्पदवेदाद देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्पदवेदार देवा, तुवें बासायलोल्या सडवंडराक बऱ्या करण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमचीं काळजां सदां जागीं दवर. अशें ताच्या सांगाता सर्गीच्या राज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता आमच्या समियाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता, रातभर चलयता, सासणाच्या ससनाक. आमेन. जेरेमेस प्रवऱ्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पळय, इस्रायलाच्या गोराण्याक आनी जुदाच्या गोराण्याक हांवें भास दिलोली ती पाळचे दीस लागीं पावतात.
त्या दिसांनी आनी ते समोय दाविदाक एक पवित्र फांटो फुटोसो हांव कोत्तलो. तो आपल्या देशांत प्रमाणीक आनी सोपूर जिवीत जियेतलो. त्या दिसांनी जुदाचे तारण जातले आनी जेरुजाले बिरांती विणे जियेतले आनी सर्वेस्पोर आमचे प्रमाणीकपण ह्या नांवान त्या शाराक ओळखतली. देवाचे उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्या गोरा संतोषान वचुया. Sorvesporaच्या गोरा संतोषान वचुया. Sorvesporaच्या गोरा संतोषान वचुया. सर्वेस्पराच्या गोरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोष म्हाका भोगलो. जबाब. Sorvesporaच्या गोरा संतोषान वचुया. मजबूत एकेच बांदावळीचे अशें बांदून काडला आमचे जेरुजाले. थंयसर कुळां चोडून येतात. सर्वेस्पराची कुळां ती. जबाब. Sorvesporaच्या गोरा संतोषान वचुया. सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता शांती तुका. सर्वेस्पूर आमचो देव हांगा तिकान करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब. Sorvesporaच्या गोरा संतोषान वचुया. भाग्यवत पावलून तेसोलीकारांक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, जसो आमी तुमचो मोग करता तसो तुमचो मोग एकामेका थंय आनी सगल्या मनशां थंय सोम्यान सुभामपणान वाडोवचो. सगल्या आपल्या भोगतां बराबर आमचो सोमी जेजू येता तेन्ना आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी शुद्ध निर्मळ आसचे खातीर तर तुमची काळजां पवित्रतायेन थीर करूं. शेकी भाव भयणीनो, सोमे जेजू कडेन आमकां आसा त्या एकताराचे नांवी आमी तुमकां विनोती करता आनी प्रार्थून मागता तें हें. देवाक मानूंक कशें जिवंक जाय तें तुमी आमचे लागीं शिकल्यांत. तशी तुमी जियेता खरी, पूण ओदीक आनी ओदीक तुमचें जिवीत सुदारूंक वावरात. सोमे जेजूचे सोत्तेन आमी तुमकां दिल्ल्यो आज्ञा तुमी थोड जाणात. देवाचें उतर हें. शुभ वर्तमान उबी रावया. Alleluia. 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 तुजी काकलूत आमकां दाखोय सर्वेस्परा आनी दोयी आमची सोडवण कर. Alleluia. 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 सर्वे
क्रिस्पोर तुमची सोवी आसूं तुमचे सव्या आसूं लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सौम्या जेजून आपल्या शिसांक अशें म्हणलें सुर्याचेर चंद्रिमाचेर आनी नखेत्रांचेर खुणां जातल्यो समदीर आनी ताची ल्हारां गरजतात तें पळोवन संवसाराची कुडां घाबरोवन मरणाच्या आकांताक सांपडटलीं प्रितुमेचेर येवचें आसा ते विशीं दुबदुबून मनशां मरतलीं सुकून कित्याक अंतराच्यो सक्ती कलकलतल्यो तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडा दोबाज्यान कुपां वेल्यान आयिल्लो दिश्टी पडटलो हें घडूंक सुरू जाता तेन्ना घट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या तुमी तुमची चोत्राय धरात ना तर जेवणा खाणाक लोबदोन बेबदीकाय करून आनी ह्या जिविताचे हुस्के काडून तुमची काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत संवसारांत वचत तुवें आसलेल्या मनशाचेर फास कसो तो येतलो ज्यो सगल्यो वस्तू घडच्यो आसात त्यो तुमी वाटावून येवचे खातीर आनी मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबे रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगळो वगत मागणें करून जागृत रावात जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता मोगाळ बाबा भयणीनो एक दीस इगोर्जेंत आसतना एक मनीस सगळोच डिस्टर्ब जाल्लो कसो काचाबूल जाल्लो कसो शॉकिंग स्टेटमेंट ताणें म्हजे मुखार केलें अशें ताणें म्हणलें फादर इट इज बेटर नॉट टू बी अ क्रिस्टियन फादर इट इज बेटर नॉट टू बी अ क्रिस्टियन घुस्पल्लो तो निराशी जाल्लो तो कितें पूण सांगूंक सोदतालो तो वेळ दिलो ताका जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे प्रमाणे चलूंक वावुरतना ताका दुसऱ्यांचो पाठिंबो मेळ्ळो ना जेजू क्रिस्ताचें जिवीत जिवंक वावुरतना दुसरीं जायते फावट ताची आड उलोवंक लागलीं आनी सवकास सवकास हें निराशीपण ताच्या जिवितांत भरलें आनी ताका लागून तो म्हणूंक पावलो इट इज बेटर नॉट टू बी अ क्रिस्टियन डेवल वील लीव यू एलोन अदरवायज डेवल वील नेवर लीव यू एलोन जेन्ना जेजू क्रिस्ताची शिकवण घेवन जिवितांत पाळूंक वावुरता तेन्ना देवसा तुजे पाठीक लागता पूण जेजू क्रिस्ताची शिकवण सोड संवसारा प्रमाणे जिये देवसा तुजे फाटीक केन्नाच लागचो ना ही वील लीव यू एलोन उलयलो ताच्याशी आनी जिवाक शेवटाक धादोसकाय मात भोगली आनी ताणें अशें म्हणलें एट दी एंड इट इज बेटर टू बी क्रिस्टियन देन एनी वन एल्स बिकॉज गॉड वील नेवर लीव यू एलोन इट इज बेटर टू बी क्रिस्टियन देन एनी वन एल्स and God will never leave you alone. मोगाड बाबा भयणीनो एक क्रिस्तांव कसो जेजू क्रिस्ताचें जिवीत घेवन जेजू क्रिस्ताक गवाय दिवंक आयच्या काळार सोंपें न्हय संवसार आमकां आपले वाटेन ओडटा आनी जेजू क्रिस्त आपल्या फाटल्यान वचूंक आमचे लागीं मागता पूण देव आमकां केन्नाच सानिना सोडिना आमी आदव्याच्या पयल्या आयतारांत आमी आयज आसां सेवा धर्मीक नवें वर्स आयज आमी सुरू करता आनी सुरू करता आसतनाच देवाचो मोग आमचे सोबें कितलो देव आमकां केन्नाच सानिना सोडिना हें आमकां तबें जाता आमी सोडवणेचो इतिहास पळयत जाल्यार सुरवेकूच अब्राहमाक देवान वेंचून काडलो ताका बासावणी केली
आनी दिल्ली भासावणी देव पाडूंक वावुरलो. वयर सकयल जावंक ना, आडकोडी प्रस्न येवंक ना, पूण ह्या सगल्यांत देव आपले परजे सांगाता चल्लो. आनी आयचें पयलें वाचप जेरमेस प्रवक्त्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. जेरमेस कैदी जेलींत आसा. इस्रायल पोरजा जायतीं बेबलोनियांक पावल्या, तांकां कोस पडटात, तांचे देव तंपलो मोडोन गेला. दाविदाचे कुडयेंतलो सोडवंडार येतलो हें एक सोपणूच उत्तलें कशें तांकां दिसता. असल्या वेळार हो भरवंसो दितलो जेरमेस प्रवादी उबो जाता आनी कितें म्हणटा, दाविदाक एक पवित्र फांटो फुटोसो कोत्तलो. दाविदाक एक पवित्र फांटो फुटोसो कोत्तलो. येवचो आसा त्या सोडवंदाची खबर ती. आनी बसायलो सोडवंदार वेळ पावतोच आयलो. आनी ताच्या काळार कितें घडटलें हें आमकां सांगलां. तो प्रमाणीक आनी संपूर्ण जिवीत जियेतलो. तो प्रमाणीक आनी संपूर्ण जिवीत जियेतलो. आनी आमी म्हणूंक जाता अभिमानान पवित्र पुस्तक हातांत घेवन, ओय जेजू एक संपूर्ण आनी प्रमाणीकपणाचें जिवीत जियेलो. आनी आमी क्रिस्तांव म्हणटलीं, देवाचे कृपेन हांव क्रिस्तांव, दुसरो क्रिस्त जाल्यार आमचें जिवीत प्रमाणीकपणाचें आनी संपूर्ण जावंक गरजेचें जाता काय, हो प्रस्न आयज. हाचें शुभ वर्तमान आमकां कितें भाशेन जेजू एकदां आयलो, इतिहासांत तो आयलो, दुसरे पावट व्हडा दबाज्यान येतलो. गेल्या आयतार आमी जेजू क्रिस्त स्वर्गांत सोगतांचो राजा हाची परब समोर म्हणल्या. आनी आज कितें भाशेन आमी पयले 2 आयतार जेजूचें दुसरें येणें, दुसरे पावट जेजू दबाज्यान येतलो, झट्टी करूंक येतलो. 2 दीस फाटीं गेल्या शुक्राराक आमकां कितें भाशेन प्रकाशनेच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकल्लें. आनी तुवें आमकां अशें मेवता, तो झट्टी करूंक येता तेन्ना जिविताचें पुस्तक उगडटलो. आनी जोण एकल्याच्यो कन्यो ती बरयल्ल्यो आसतल्यो आनी त्या कन्या प्रमाणे आमची झट्टी जातली. ह्या संवसारांतले आमी कांय घेवन वचचे ना, आमच्यो कन्यो घेवन आमी बापाशी वेतले. निमणी झट्टी आमची जातली. आनी ही निमणी झट्टी जातली तेन्ना आमी कितें करचें, कशें जिवचें, ही झट्टी बरे भाशेन जावंक आयचें दुसरें वाचप भाग्यवंत पावलून खरे भाशेन थेसलोनिकांक बरयल्लें आमकां सांगता. ताचो एकूच आवडो म्हणल्यार आमी शुद्ध निर्मळ मेळची, पवित्रतायेन भरलेली मेळची. दुसऱ्या उतरांनी आमी बरें जिवीत जिवचें, देवाक मानता तसलें जिवीत जिवचें. इट इज बेटर नॉट टू बी ए क्रिस्टियन. आनी खरें म्हणल्यार सोंपें जायना एक क्रिस्तांव कसो क्रिस्ताची शिकवण घेवन जिवितांत जिवंक. पूण एक खरो क्रिस्ती भावार्थी जेजू क्रिस्ताची शिकवण घेवन जियेतलो आनी सदांच ताचो सांगात भोगतलो. बिकॉज गॉड वील नेवर लीव अस अलोन. मुखार बाबा बरें न्हू, सोमी जेजू एकदां आयलो, दुसरे पावट येतलो आनी आमकां दिसा दिसपट एमिसाचे भेटेंत संस्कारांनी तो आमकां खरीत भाशेन मेळूंक येता. आनी तो मेळूंक येता तेन्ना आमी पुर्ती ताका मेळूंक जाय. आनी अशें जाल्यार कितें आमी करतले, 1-2 वस्तू आमच्या जिविताक आयज घेवया. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडुया. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर ताका आमी मान दिवंक आयल्या. रेलिकेचो उमो हांवें घेतला वो घेतल्या. आज मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता. ताणें मात देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक वावुरलो. पूण पयलें जिवीत सोंपें जावंक ना. ताका धाडयलो कसो देवाच्या उतरां. इनासान ताका म्हणलें, कित्याक उपकारता आख्खो संवसार जिखल्यार पूण आत्मो आपलो पिड्यार केल्यार. एकदां न्हय, 2दां न्हय, पत्ते हें देवाचें उतर ताच्या कानार गाजयत रावलो. कित्याक उपकारता आख्खो संवसार जिखल्यार आनी तुजो आत्मो तुवें वाडल्यार. देवाचें उतर कानांतल्यान काळजांत बेता. जेजूक आपलें जिवीत भेटयता आनी खरीत भाशेन मरो पर्यान जीव जोडून जेजू क्रिस्ताक संवसाराक दिवंक तो वेता. ताची देख घेवन जिवितांत देवाच्या उतराक मान दिवया, तें घेवया, वाचुया, जिवितांत पाळोवया. हें देवाचें उतर आमकां जागयता, आलोयता आनी आमच्या जोण एकल्याच्या जिविताचो जबाब मागता. आनी हो जबाब जोण एकल्यान मात दिवंक जाय. तुवें तुमच्या जिवितांत, हांवें म्हज्या जिवितांत. आनी हाका लागून जागृतायेन आमची पावलां मारुया.
आयज सेवादोस एक नवें वर्स आमी सुरू करता हांव जायते पण आमी शिकता सेवादोस म्हणल्यार कितें देवाची भक्ती आनी आमचें पवित्रपण आमी देवाक बसता ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड एंड सॅंक्टिफिकेशन ऑफ ह्युमन बिंग्स म्हणजे एका एका सेवादोमांत एका एका संस्कारांत एका एकाच्या मिसांत आमी वांटो घेता तेन्ना बरीं मनशां इल्लीं अदीक बरीं जावंक जाय एक साधू खंय एक मागणें करतालो 40 वर्सांचो तो आसलो अशें तो म्हणटालो सायबा हो संवसार बदल तो नवो कर दिसा दिसपटे मागतालो संवसार नवो कर तो बदल 10 वर्सां मागणें केलें खंय मागण्याक फड मेळ्ळो ना मागीर मागणें खंय ताणें बदललें ताणें म्हटलें खंय सायबा म्हज्या सरभोंवती हांव रावतल्या म्हज्या भावा भयणीचें जिवीत बदल म्हज्या सरभोंवती रावतल्या म्हज्या भावा भयणीचें जिवीत बदल मागणें करीत रावलो फड मेळ्ळो ना आनी शिकी ताणें खंय मागणें बदललें आनी ताणें म्हटलें सायबा म्हजें जिवीत बदलूंक म्हाका आदार दी म्हजें जिवीत बदलूंक म्हाका आदार दी आनी तो म्हणटा जेन्ना हें मागणें केलें जिवीत बदलूंक लागलो सरभोंवती जिवीत बदललें संवसार नवो जावंक लागलो लिओ टॉल्स्टॉय अशें म्हणटा एवरी वन थिंक्स ऑफ चेंजींग द वर्ल्ड एवरी वन थिंक्स ऑफ चेंजींग द वर्ल्ड बट नो वन थिंक्स ऑफ चेंजींग हिमसेल्फ सगल्यांक जाय संवसार बदललो संवसार पाड जाता अदीक बरो जाल्लो पूण नो वन थिंक्स ऑफ चेंजींग हिमसेल्फ हें हांव म्हाका लायता तुमी तुमकां लावचें आनी विचारचें आनी महात्मा गांधी अशें म्हणटा इफ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड स्टार्ट वीथ युअर सेल्फ इफ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड स्टार्ट वीथ युअर सेल्फ म्हाका सायबा सायबा म्हणून कोण स्वर्गाच्यान पावतलो असो ना जेतू म्हणटा पूण म्हजें उतर घेवन जिवितांत पाळटा तोच तुमकां दिसता तुमचें जिवीत बदलपाची गरज आसा आयजूच पावल मारुया एकामेका सगळें हुस्को धरुया आनी एकामेका पासून मागुया तुमी आयज पोळी सांगातान आयिल्लीं आसात एक हुस्को आमचे पासून मागचें पूण त्याच बरोबर दुसऱ्याय पासून मागचें एकामेका पासून मागचें अशें म्हणलेलें आसा वेन यू प्रे फॉर अदर्स गॉड लिसन्स टू युअर प्रेयर and blesses them. But when you are blessed, remember others are praying for you. जेन्ना तूं मागणें करता दुसऱ्यां पासून देव तुजें मागणें आयकता आनी तांकां बेसामानी बोत्ता पूण जेन्ना तुका बेसामानी देवान बोल्ला जाणो जा दुसरीं तुजे पासून मागतात हें आमचें क्रिस्ती जिवीत आताकात घालून सौभाग्यलीपणान आमी आमचेच पासून न्हय एकामेका पासून मागोंक आनी एकामेका मागून ही बरी देणी देवाची आमकां कुटुंबाक आनी सगल्यांक मागून घेवंक दुसरी जोडटी जातली जरूर जेजू येतलो केन्ना येतलो कोण नकळो जेजू पासून बापाक सोडून कोणूच ते नकळो पूण जेन्ना जेजू येतलो तेन्ना आमी तयार आसतले काय हो एक प्रस्न आमी आमकांच विचारूंक जाय आनी हेका लागून जेजू आमकां म्हणटा जेवणा खाणाक आनी वेब्दिकायेक लोबदोन एक काडोकूय जिवीत जिवचे बदलेक बऱ्यो करण्यो आपणावन सगळ्या तरेच्या वायटा आड झुजून जागृतायेन दीस सारूंक प्रयत्न करात आज सुरवेक आमी मागणें केलां जोमात प्रार्थना केलां तुवें अशें आमी मागलां बऱ्या करण्याच्यो दिवट्यो घेवन सोडवणदाराक मेळूंक वेचाक आमची काळजां सदांच जागीं दवर तशें जाल्यार कितें आमी करतले काय सगळीं उबी रावया आनी आमचो बाबात उचारून सगल्यांनी व्हडल्या तऱ्यान म्हणचें सत मानता देवाक Tomella mode Deulo, Sorgat Sorlo, Sorpeda Deva Pachal, Jack Wasla,
तेंतांची बी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सत्मांता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठांय पातकाचे वखसणे कुडीचे जेवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. एक जेजूचो खरो फाटलावदार कसो एक क्रिस्तांव कसो क्रिस्तीची बी जिवंक सोंपें न्हय. त्याच देवाचो आदार जाय आमकां, त्याच देवाची कृपा जाय. आमची थोडी मागणी बापा फुड्यान घालून आमच्यो गरजो ताचे मुखार घालतना सगलो आदार आनी कृपा आमकां मागून घेवया. आमच्या पाप साहेबान बिस्म साहेबांनी यादनिकांनी आनी मोतव्याशांनी बोगतीन आनी ऑर्थाबोरीतपणी समोर रमलेल्या सेवा धर्मा वरवीं आपल्या हातकाल आसलेल्या पोजेचो भावार्थ आनी बोरमाचो अदीक खोलावूंक तांकां बापाचें बोल मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोजेच्या प्रस्नांनी भितर सरून ते सुटावे करूंक आनी अशें तांचे सोवें फटोवनात असलो बरवसो जागोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. हो ख्रिस्त येण्याचो काल जेजूच्या येण्याक शुद्ध निर्मळ काळजान तयार रावूंक फायद्याचो जावूंक आनी ह्या दिसांनी चालू आसलोली बागीवोन फ्रांसीस शावेऱ्याच्या रेलिकांची दोबाजीक दाखोवन पवित्रतायेन वाडोवंक खुरपेची बागी गोडणी जावंक पावूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. नव्या सेवाधर्मीक वर्सांत देवाचे सोडवणेचे गूट अदीक खोलायेन समजूंक जियेवूंक आनी ह्या गुटांची पोरगोटणी अदीक जागृतायेन आनी नेटान करतली नी संदेशकारां आमी जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भोव मोगाड बापा, आमच्या काळजांतले आवडे आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यात. आमच्या जनेकल्याच्या काळजान आमचे आवडे आसात, तुका ते थावे आसात. आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या कामाधंद्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या कुटुंबान खरी शांती सवस्काय आनी खुशालकाय वसूची कर. सेवाधर्मीक नव्या वर्सांत आमी भितर सत्तां आनी ह्या नव्या वर्सांत भितर सत्तना गेल्ल्या वर्सा खातीर तुका दिन वाचून नवसरलेलें नवें जिवीत नव्या वर्सांत दिवंक आनी एक दीस तूं व्हडा दोबाच्यान येतलोय तेन्ना आमी पुरते तुका मेळूंक आमकां कृपेन भर आशिर्वादान भर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमची पातकां धुवून काडू निर्मळ काळजा तुका भोवू देवानी मुच्या मोदे सोदा करू शांती करू. आसा जेजू तुवें सिलो भुरगो तुजो. आसा जेजू तुवें सिलो भुरगो तुजो. म्हज्या बाबा कडेन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पदवेदात देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण म्हाकात. तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या गांवाक सर्वेस गोड मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. तितून दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करपाक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सडवण जोडूंक आमी पावोशी कर.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवा आसुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व कडेन सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फाटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विली येवजण पूर्ण केले आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेत हांव तें तुवें बासायलो देणे तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर स्वर्गीच्या सल दरबारात सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच तऱ्यान आमी गायता. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेसपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक खोराराचें हेरखत. पातकाचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. Jesu, ami houro kada, ari kalchite pieta. Dikle pauti, tu vojvova Jesu, ami tuce moron porkota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या मास समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमा आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक
तुजें पोरजोलीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. हांग मारये देवाचे माये सांगातीन तिच्या पोती भागिवून जुजे भागिवून दोमदुतांक सान फ्रांसीस झेवियर आनी स्वरुपांनी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता ओरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सदपदवेदार बापा सदबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. पवित्र आत्म्याच्या बोडान आमच्या देवाक आमी आब्बा बापा म्हूण उलो मारता. आमचो हुस्को दोत्तलो तरीकर भाशेन आमकां वेंगयतलो आनी अदीकून कश्टाचो आसा वेळार आमकां सगलो आदार सहकार दिवन आमच्या सांगाता आसतलो आमचो देव. सगळें आमचें जिवीत कुटुंबाचें जिवीत आनी आमकां कितें जाय तें बापाच्या हातांत घालून वाग्योन फ्रांसीस शावेराचे मदतीन आमकां तें फावो करून मागून जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिसांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताल्लेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बर वाशान ऐकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आदादवर चलयताय सासणाच्या सासणाक सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. We nobis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, we nobis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, we nobis peccata mundi, dona nobis pace. सगलो उगत मागणें करून जागृत रावंक उलो मारतलो. काळजान येवन गोठाय दितलो जेजू पडे आसा. ही देवाची शरी संवसाराचें पाप काडटा ती. ताच्या जेवणाक आपयल्ली आनी ताच्या उतरा प्रमाणे जिवीत मांडून हाडटात ती सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें भितरूचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकांतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला. फकत ताणीच कोम्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडें करून उबी रावन कोम्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बैप्टिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए.
करची सोम्या जेजू आमच्या काळजात राहून ये सोम्या जेजू आमच्या काळजात राहून ये मुंच्या सोयबान कातो जालो जागरा रूपा दिश्टी पडलो आमची माता काढून वयताय शांती तुजी आमकां वाटय सोम्या जेजू आमच्या काळजात राहून ये सोम्या जेजू आमच्या काळजात राहून ये पवित्र आत्म्या आमकां मोरताय बाबा सारकी आमकां कोरताय आगोय तुजी आमी सगळीं तिरान आयल्या तुजी सोची सोम्या जेजू आमच्या काळजात राहून ये सोम्या जेजू आमच्या काळजात राहून ये प्राण मोल आमचे तुजेर देवता हुस्के कोती तुजेर सोडटा आमकां तुका समोर बिगाव जिवीत आमचे तुका ओपता सोम्या जेजू आमच्या काळजात राहून ये सोम्या जेजू आमच्या काळजात राहून ये तुका वेगून सोडत रेटाव सदांच तुका चिटकून रावता तुज्या मोगान काळजां भेटून सुखभोग तुजे आमकां भोगून सोम्या जेजू आमच्या काळजात राहून ये सोम्या जेजू आमच्या काळजात राहून ये बाबा कोर्सून देवून आयलोय आमचे सारको ओरीस जालोय संस्थाक तुजे येवजण जाले आमचे मोदे विणार करची सोम्या जेजू आमच्या काळजात राहून ये सोम्या जेजू आमच्या काळजात राहून ये मुंच्या सोयबान कातो जालोय जागरा रूपा दिश्टी पडलोय आमची पातळां काढून वयताय शांती तुजी आमकां वाटय सोम्या जेजू
जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां बोधता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया. सगळी उभी रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदांच तोखतल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. सगळीं बसुया. आयची मिसाची भेट सोमरोंबल्या पाद्री कांदितो फेर्नांडीस ताका आनी सो बलिदानान वांटो घेतोल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगोडाक आमचे दिनवास. बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकाच्या दाखोवणेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ हे पोरी. सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वरांचेर आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलोले आसा थंय वचून तें करूंक येता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे दावे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज डिसेंबराची 1 तारीख क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार. आयच्या दिसा 9:15 वरांचें कॅनन मीस भेटयतात. 11 वाजता पोर्चुगीज भाशेन मीस आसतलें आनी 12:15 वरांचेर मिशन ऑफ दामान मीस भेटयतात जे मराठी भाशेन जातोलें. फाल्यां संस्कालोल्या ओस्तोऱ्या पासो भेटयलोलो दीस म्हणटूच केरीत मीस आसतलें सांजे 3:30 वरांचेर. चोत्राय दोवोची फाल्यां सांजे आदेसाक तशेंच डिसेंबराचे 3 तारखेर आख्खो दीस कुमसार आसचें ना. बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ता दिसा मिसाचो वेळ हे पोरी. सकाळीं 4:45, 5, 6, 7:15 आनी 8:30. दोबाजीक मीस 10:30 वरांचेर इंग्लीश भाशेन. दनपारां 12:15 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. डिसेंबराचे 4 तारखेर 8:30चे मीस इंग्लीश भाशेन जातोलें आनी त्या मिसार आमचो अपोस्टोलीक नुन्सियो येजमानपण चलयतलो. आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. मातशी एक चोत्राय मागता. थोड्यांचो घुसपाक गोंदळ जाला. आमी फकत कुमसारां फाल्यां सांची आनी फेस्ता दिसाक कदीच म्हटल्यार उमोनूय थोड्यांनी बाबा आड घातला उमोबन आसतलो. उमोबन आसतलो. चोत्राय दोची म्हाजी कुमसारां बन आसता फाल्यां सांची आनी एकामेकाक सांगचें. सर्वेस्पो तुमची सव्या आसूं. सर्पदवेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाग्योन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. बाग्योन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय.
ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटाव. आमेन. तुझी कोरू गोया शारा तुझी सुच्या सोयीका सोदा सोयती भोवत म्हाका तुझी सुच्या सोयीका सोदा सोयती भोवत Shavera, tuji koru goya shara, tuji sucha soidika, soda soidivo kormaka, tuji sucha soidika, soda भाग्योन फ्रांसीस शावेराचो रॅलिकाचो मांव 2